रुपया खर्च करून सरकार ह्या इमारतीची दुरुस्ती आणि जतनाय करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत दिली। प्रश्नवरांत वेन्झी विएगस हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुखेलमंत्री जाप दिताले। असुरक्षित अवस्थेत आशिल्ल्यो 110 इमारती उडोवन दुसऱ्या बांदतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या जापेत दिली। 30/8/2024 पर्यंत डेडिकेटेड टीम फॉर अंडरटेकिंग द टाइम बाउंड वर्क हे जे आहा पळय न्ही हे काम आमी ऑलरेडी करपाक घेतलेले ती मेंटेनन्स तेजो रिपेर दवरचो म्हणून घेतला। आमी 31 ऑक्टोबर पर्यंत एम्पॅनलमेंट ऑफ द PWD कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द वेरियस अर्जंट वर्क हाज्या खातीर आमी एम्पॅनल करून घेता, म्हणजे जेणे करून बारीक सारीक खंयसर कितें शाळा बीन जर उरल्या आसत जाल्यार ती पटकन करून घेवपाक मेळटली। परफॉर्मन्स बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द बिल्डिंग वर्क हो 31 नोव्हेंबर पर्यंत तेजो परफॉर्मन्स ऑडिट करून त्या बेसिसाचेर काम घेवपा खातीर हे आमी तयार केल्ले आसा। म्हणून म्हाका दिसता स्पेसिफिकली ताणें जो विचारला तो प्रश्न आसा सोशल वेलफेअराच्या बिल्डिंगेचेर, ताका GADन उत्तर दिलें तें बरोबर आसा। आनी फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आत्तां आमी जे डिसिजन घेतलां सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट त्या बिल्डिंगेंतल्यान आमी शिफ्ट करता, फक्त फर्निचर करपाचो उरला म्हणून थोडोसो डिले जाला आनी ती बिल्डिंग थंयसल्यान शिफ्ट केल्या उपरांत ती पूर्ण बिल्डिंग जी आसा पळय न्ही हेरिटेज स्ट्रक्चर मेंटेन दवरून पूर्णता रिनोवेट करता आनी बरी म्हणजे एकदम बरें डिपार्टमेंट ती सेंट्रली लोकेटेड आसा तर तिथे मेंटेन करपूय गरजेचें आसा आनी पूर्ण फुल्ली रिपेर करून रिफर्निश करून आमी बिल्डिंग जी आहा परत सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक दितले। राज्यातल्या रस्तो अपघातांचे प्रमाण उणे जावचे हे खातीर सरकार जायते यत्न करता अशी जाप मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली। दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्लो, ताचेर जाप दितना भौशीक बांदकाम खातें, पुलीस आनी येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांची एक मॉनिटरिंग समिती अपघात उणे करपा खातीर उपाय काडटात अशी गवाय मुखेलमंत्र्यांनी दिली। एक्सिडेंट स्टेटीत कमी जावपा खातीर हांगासर पुलीस डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट एंड ट्राफिक डिपार्टमेंट ही तिनूय डिपार्टमेंटां कंबायनली काम करता। फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हाजी कंटिन्युअसली आमी पब्लीक हियरिंग सुद्दां म्हणजे लोकांनी एका सजेशन्स दिवची म्हणून एकदां पब्लीक हियरिंग तिनूय डिपार्टमेंटांनी मेळोन निलेश PWD मिनिस्टर आसतना आमी टोटली पब्लीक हियरिंगूय घेतलेली। हाजी स्पीकर सर आमी टोटल जे आसा पळय न्हू हाजी एक तुमी सांगला त्या प्रमाणे आमी कमिटी काडलेली आनी ती कमिटी काडून हाजे एक्सिडेंटल प्रो झोन हे आमी एक्सिडेंटल प्रो झोन फायनलायज केल्या आनी हेज्यो कंटिन्युअसली फक्त म्हाजे कडेन आत्तां इट इज ट्राफीक जे आसा पळय म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही ही मॉनिटर करता आनी हेजे मिटिंग्स आनी बाकीचे सगळे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट पळयता। 19/6/2023 इम्प्रुवमेंट ऑफ द 33 एक्सिडेंटल प्रो झोन एंड 23 ब्लॅक स्पॉट हे तेजे आयडेंटिफाय केल्या आनी ते ऑलरेडी जे आसा पळय हेजे सर्क्युलेट केल्या PWD आनी बाकीचे सगळे हेका। स्पीकर सर 6 मे 2024 हेका आमी इम्प्रुवमेंट ऑफ द 25 एक्सिडेंटल प्रो झोन आनी 14 ब्लॅक स्पॉट इन द स्टेट ऑफ गोवा आनी ते सगळे जे आसा पळय न्ही ते इम्प्रुवमेंट केल्या। येत्या त्या नोव्हेंबर-डिसेंबर म्हयन्यात वाळवंटी न्हंय पात्राचे सर्वेक्षण करून न्हंयेतलो गाळ काडपा खातीर नियाळ घेतले आनी जानेवारी-फेब्रुवारी सावन न्हंयेचे डिसिल्टिंग काम सुरू करतले अशी स्पष्ट उतर उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आज विधानसभेत दिले। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी वाळवंटी न्हंयेत हुंवारग्रस्त परिस्थिती आयिल्ल्यान कारापूर, केरी, विठ्ठलापूर ह्या गावातल्या लोकांक स्थलांतरीत करचे पडले ह्या घडणुके कडेन लक्ष ओडिल्ले, ताचेर मंत्री शिरोडकर हांणी जाप दिली। दुसरो पावस येता तेन्ना मागीर पावसांतल्यान मागीर ते मोठे न्हंयक येवपाचे आनी त्यामुळे आनी काही ठिकाणी अडून उरपाचे, सगळे सामके व्हांवून न्हंयक येता अशें ना, वाळून काही ठिकाणी ते अडून उरता, न्हंयचेर बीन ज्या जाग्यार टर्न आसा थंय अडून उरता आनी त्यामुळे आमकां सगळ्यांक जाणीव जावपा जाय तें म्हटल्यार नालाज किंवा रिवर्स इज नॉट द प्लेस फॉर डंपिंग दीस कचरास किंवा मोडिल्लीं झाडां, सुकिल्लीं झाडां वगैरे वगैरे हे आमी सगळे गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाक जाय, कारण लक्षांत घेयात की हाजे मुखार सुद्दां असोच मोठ्या प्रमाणात पावस येवं शकता आनी त्यामुळे आमची सगळ्यांची सुरक्षितता जी आसा पळय सेफ्टी आसा ती लक्षांत घेवपा संबंधी आनी त्या संबंधी आमी काम करपाक जाय आनी ते म्हटल्यार नालाज आनी रिवर्स इज नॉट द डंपिंग प्लेस फॉर कचरास म्हणटा हांव जें कितें आसा तें काडून थंय उडोवपाचें अशी एक संवय जाल्ली आसा। आतां वाळवंटी न्हंय संबंधी जें कितें फ्लडींग जालें त्या संबंधी म्हाका आमच्या मानाधीक आमदाराक सांगन दिसता तें अशें नोव्हेंबर-डिसेंबरांत आय विल पुट माय टीम फॉर इन्स्पेक्शन्स फॉर सर्वे ज्या जाग्यार न्हंयची टर्न्स आसात थंय एखादी सिल्टिंग जाला जर जायत
त्या संबंधी प्रोजेक्ट तयार करता आणि समवेअर इन जानेवारी फेब्रुवारी विल टेक अप डिसेलिंग वर्क इफ एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड. म्हज्या कार्यकाळा पयलीं राज्यांत 1.40 कोटी चौखण मीटर जमनीचें रुपांतरण जाल्लें, तातूंत दुरुस्ती जावपाक जाय. नगर नियोजन खातें हें वादग्रस्त जालां. गोंयकारांचो विश्वासघात करपाक हांव मंत्री जावंक ना अशें स्पश्ट निवेदन नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल सांजे उसराव विधानसभेत केलें. नगर नियोजन, रानां तशेंच बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याच्या अदमासपत्रकीय मागण्यांक जाप दितना तांणी नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39(1) खाला जावपी जमनीच्या रुपांतरणांत दोंगर आनी शेतीची जतनाय जातली अशी स्पश्ट गवाय दिली. फाटल्या 3 वर्सांत राज्यांतल्यो खाजगी रानां वाठार 15 ते 20 किलोमीटर वाडला. उपगिऱ्याच्या आदारान रानां वाठाराचे मेजमाप जातले. रानां वाठाराक लागिल्लो उजो पालोवपा खातीर ड्रोन यंत्रणा वापरतले अशी माहिती मंत्री राणे हांणी आपल्या जापेत दिली. सांगला 39A थ्रू ह्यो सगळे गोष्टीचेर आमकां तोडगो काडपाक जाय. ते तोडगो आमी काडुया. ताच्या नंतर जर कितें आनी करूंक जाय की आमी चर्चा करून आमी ते योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो. लोकांचे इन्व्हेस्टमेंट जे आसा गोंय राज्यांत आनी इन्व्हेस्टमेंट सेंटिमेंट हांव एक हावजान सांगूंक सोदतां की इन्व्हेस्टमेंट सेंटिमेंट आमी दुखोवपाक दिवचे ना. आयज आमी बील फाटीं घेतल्या, आयज आमची चर्चा जाली, बील आमी फाटीं घेतल्या, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण आमकां ते फुडें कशें वचूंक जाय हेजेर बी चर्चा जातली आनी हेजेर चर्चा जावन आमी एक वे आउट काडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे कितें उल्लेख केला स्पीकर सर, आयज आमी जे कितें कट मोशनान जे कितें केलां, जे आमचे जे कवरेज जे आसा फॉरेस्टाचे ते वाडोवपाचो 2021, 22, 23 पर्यंत आमी वाडोवपाचो. आमकां एक 15 ते 20 किलोमीटर स्क्वेअर किलोमीटर आमचे ओवरऑल कवरेज वाडलेले आसा. पूण ओवरऑल हे सगळे गोष्टी व्हेरिफिकेशन करपाक गेल्यार सॅटेलायट इमेजीन आमी करपाचो आमचो प्रयत्न. आतां बाब युरीन सांगलें की हेलिकॉप्टराची गरज आहा म्हणून, पूण आमी ड्रोन्स आनी इतर कांय नवे टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान एक ओवरऑल मॅनेजमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आमचो आसा आनी चालू जाल्लो आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या फिजी देशाच्या भेटेर आसात. आज तांणी फिजीच्या संसदेक संबोधित केलें. ग्लोबल सावथाचो एक खंबीर आवाज म्हणून भारत हवामान आनी अर्थ पुरवण आनी हवामान तंत्रगिन्यान हे दोनूय खातीर विकसीत देशाकडेन नेटान प्रयत्न करतले अशें प्रतिपादन राष्ट्रपती मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत केलें. फिजी आनी भारताच्या राजकीय संबंधाची 75 वर्सां पुराय करीत आसतना दोनूय देशांमदले संबंध चड घटमूट जावचे हे खातीर यत्न करूंक जाय अशें तांणी सांगलें. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने की प्रक्रिया में एक जीवंत पुल, लिविंग ब्रिज के रूप में भूमिका निभाए हैं. जहां भारतीय प्रवासियों ने लगभग हर देश में अपनी छाप छोड़ी है, वही फिजी में आपकी असाधारण यात्रा विशेष रूप से दुनिया के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है. भारत के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में हमारे प्रवासी भारतीयों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव को देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. मैं बहुत खुश हूँ. 145 साल पहले आप आए हैं, फिर भी आपके संस्कृति, आपके भाषा, आपके परंपरा, आपका जीवन शैली को आप भूले नहीं. इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. संसदेक मार्गदर्शन केले उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सुवा ह्या राजधानीत शारांत भारतीय समुदाया वांगडा संवाद साधलो. संवसारांत भारत लोकशाहीचे प्रतीक जाला अशें सांगून येता त्या काळांत संवसारांतली 3ऱ्या सुवातीची अर्थवेवस्था जातली असो विश्वास तांणी उक्तायलो. कोविड महामारीच्या काळांत भारतान वेगवेगळ्या देशांत लस मैत्री ह्या कार्यावळी सकल वासिनां धाडिल्ल्याच्या उपक्रमाचे लेगीत राष्ट्रपतींनी उजवाड घालो. शेतकारांचे निमित्त घेवन भाजपा सरकाराचेर बोटां दाखोवपी काँग्रेस पक्षान सत्तेर आसतना शेतकारांच्या हितान कितलेशें काम केलां हें जगजाहीर आसा अशी टिका राज्यसभेत उलयतना केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी केली. भाजपा सरकारान शेती निर्यात क्लस्टर वाडोवपाच्या हेतान 18,000 कोटी गुंतवणूक केल्या अशी गवाय तांणी ह्या वेळार दिली. ते भायर दाळीच्या उत्पादनान देशाक आत्मनिर्भर करपाच्या हेतान मोदी सरकारान 6,800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. बांगलादेशांत सुरू आशिल्ल्या राजकीय अस्थिरतेच्या फाटभुंयेर आज भारतीय संसदेंत एक सर्वपक्षीय बसका आपयल्ली.
ह्या वेळार विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी बसकेंत बांगलादेशाच्या वर्तमान परिस्थितीचो नियाळ दिलो। मजगती बांगलादेशांत राष्ट्रपती मोहम्मद शहबुद्दीन हांणी देशांतल्या साबार राजकी फुडाऱ्यांची बसका आपोवन अंतरीम सरकार घडोवपाचेर भर दिलो। तशेंच हे बसकेंत हिंसक घडणुको टाळपा खातीर कडक कारवाय करपा सयत अटक केल्ल्या आंदोलनकर्त्यांक सोडोवपाचो निर्णय घेतलो। मजगती विद्यार्थी आंदोलनकर्त्यांनी नोबेल पुरस्कार जैतिवंत मोहम्मद युनुस हांकां बांगलादेशाच्या अंतरीम सरकाराचे मुखेल सल्लागार म्हणून नेमणूक करपाची मागणी केल्या। बांगलादेशांत पेटिल्ल्या उज्याचे धगान भारत प्रभावित जावचो न्हय ह्या हेतान भारत बांगलादेश सीमेचेर सध्या कडक बंदोबस्त कार्यरत केला। आज पॅरिस ऑलिंपिक खेळा सर्तींत साबार भारतीयांची आशा देशाच्या हॉकी पंगडाचेर आसा। आज उपांत्य फेरयेंत भारताचो पंगड निमण्या फेरयेंत जागो मेळोवपाच्या हेतान जर्मनीच्या पंगडा आड खेळटलो। फाटल्या ऑलिंपिक सर्तींत जर्मनीच्या पंगडाक हारोवन भारतीय पंगडान कांस्य पदक जिखिल्लें। आतांच मेळिल्ल्या खबरे प्रमाण फाटल्या ऑलिंपिक सत्रांत जॅव्हलिन थ्रो सर्तींत भांगरा पदक मेळयिल्ले नीरज चोपडा हांणी आज पात्रता फेरयेंत परत एकदां उल्लेखनीय खेळ करून सर्तीच्या निमण्या फेरयेंत प्रवेश केलो। पयल्याच प्रयत्नांत चोपडा हांणी 89.34 मीटर थ्रो नोंद केलो। तशेंच भारताची कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिने 50 केजी कुस्ती गटांत जपानच्या खेळगड्याक हरोवन उपांत्यपूर्व फेरयेंत आपली सुवात निश्चित केल्या। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी तशेंच यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।